आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। गोमंतक भंडारी समाजान 15 फेब्रुवारीक वधूवर स्नेह मेळावो दवरला। पणजे मिनेजीस ब्रागांजा हॉलान मेळावो जातलो। आयताराच्या दिसा मिनेजीस ब्रागांजा हॉलान सकाळच्या 10 ते 3 पासून वधूवर मेळावो म्हणजे स्नेह मेळावो म्हणून आमी एकंदरीत करपाचो थारायला आनी करतले। सगळी फॉर्मां पावची म्हणलेले अशें दिल्ली आमी 31 जानेवारी, पण काही लोकांची अपेक्षा वाडले, काही लोकांचे फोन येवपाक लागले, त्या प्रमाणे आमी आनी थोडे दीस वाडयले, ते म्हणजे 12 तारीख। 12 तारखेक जर कोणाक आनी फास्ट दिवपाक मेळटा जाल्यार ती 12 तारखेक दिवची। ब्रह्मविद्या साधक संघान पणजे पाट्यार संस्कृती भवनात ब्रह्मविद्या कार्यावळ दवरिल्ली। ह्या कार्यावळीक लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो म्हूण आयोजक म्हणटा। 1 ते 3 मेक खासा शिबीर जातले। We have organized this free introductory lecture at Panji, and our purpose of organizing this is that people from Panji should also learn what Brahma Vidya is and how to breathe rightly and how to think rightly. Participation was good. We are happy that quite a number of people have attended this introduction, and we hope that more and more people will join when we will be having the camp from 1st May to 3rd May. वन गोवा बटालियन एनसीसीन 11 कॅडेट्सांचो भोवमान केलो। तातले 6 कॅडेट प्रजासत्ताक दीस परेड, 3 प्रधानमंत्र्यांचे रॅलीन आनी 2 थल सैनिक शिबीर आनी राष्ट्रीय शूटिंग सर्तीन वांटेकार जाल्ले। They all have brought a lot of laurels, not only to their college but also to Goa state, and they have performed very well there, and they were part of the main events. So I would like to congratulate all of them, and they must continue to do this good work. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कुडचड्यार गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या संकुलाच्या कामाचे टेंडर जाला, मात कॉन्ट्रॅक्टरांचो प्रतिसाद मेळना म्हणून आमदार निलेश काब्राल बेजारला। तेच परिस्थितीत सध्या त्या ग्राउंडार 7वी ऑल गोवा पत्रकार चषक 2020 क्रिकेट सर्त जाल्ल्या। उक्तावणाची मॅच मंगलमूर्ती आणि मथुरा फार्मा मजगती जाली। मॅच मथुरा फार्म जिखले। हांगा कुडचड्यार पळय एसएजीचो ग्राउंड आसा, खरें म्हणल्यार एक बरी लोकेशनाचेर हो ग्राउंड आसा, आनी तशी ओवरऑल जर पळयशी ग्राउंडाचें जाल्यार ही पीच आसा ती खरी इतली बरी आसा की बरे पैकी तुका खेळ करपाक मेळटा। पूण एक मातशी एक खंत आसा की जी आउटफिल्ड पळय जें आसा तें आउटफिल्ड पळय जें आसा तें मातशें बरोबर ना, कारण सादारण प्लेयरांक फिल्डिंग करपाक जावं म्हणजे इतले त्रास जाता की तितली मेनटेन जाल्ले कडेन ना। सो आमी एक गव्हर्मेंटा कडेन एक सजेशन आसा आमगेलें की इतली हो बरो ग्राउंड आसा आनी हें लोकेशन बरें आसा, कारण ही सादारण सावड्डे कुडचड्यार सादारण ग्राउंड ना, म्हणजे अशे पद्दतीचो एकूय ग्राउंड ना, आनी हो एक बरी एक म्हणजे एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा की हे हांगच्या लोकल लोकांक हांगा खेळपाक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा। त्या खातीर एक गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की हो ग्राउंड आसा पळय तो बरे पैकी मेनटेन करपाक जाय। कुडचडे जे एसएजीचो जिमखाना ग्राउंड आसा तेका गव्हर्मेंटान 4.5 crores टेंडर कन्सल्टंटा मार्फत केल्लो आसा, आनी टेंडर फाटीं 3-4 म्हयने पयलीं येयल्लो तेन्ना कोणें ताका बीड करूना, परतून रिटेंडर केल्ला। हांव नको कित्याक कांय कारणां लागून ते टेंडर घेयना। पयशे पेमेंट पडपाना म्हणून घेयना लोक अशें ना, पेमेंट पडपाना अशें घेयना, म्हणजे ते भंय एक जाला की पेमेंट प्रोसेस जो आसा मातशें डिले जाता। पेमेंट सगळ्यांक पडटा, पेमेंट पडना अशें ना, पूण ती कॅपेसिटी कॉन्ट्रॅक्टराची आसा, म्हणजे जे सस्टेनिंग कॅपेसिटी, म्हणजे खंय तरी हो 4.5 कोटीचो टेंडर जेन्ना घेता तेन्ना एटलिस्ट कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन 2 कोटी आसपाक जाय ते इन्वेस्ट करपाक।